ओय मोगाच्या भावान भयणो, आयचे ह्या शुभ वर्तमानान जो आमी आतांच आयकला तातूंत आमी जोवा बावतिस्ताची खबर आयकतात. आयज आमी जोवाच्या शुभ वर्तमानांतलें वाचप आयकलां, जंय आजून जोवा बावतिस्ताक बंदखणीक घालूंकूच ना. पूण आमी पळयतात की हांगा जेजू आपलें कार्य ऑलरेडी ताणें सुरू केल्लें आसा आनी जेजूय स्नान दिवंक लागला. आनी ह्या जोवा बावतिस्ताचे शीस ते मातशे घुस्पल्ले आसात, कित्याक आतां तांचो लोक तांचे लागीं येवचे सुवातेर जेजू लागीं चड वतालो आनी ते येवन जोवाक प्रश्न करतात. आनी आयच्या हे वाचपान आमी जोवा बावतिस्ता कडल्यान जायतें शिकूंक जाता. पयलें म्हणल्यार देवान दिल्लें कार्य ताणें पाळ्ळें. ताका देवान लोकांक जेजूचे येण्याक तयार करूंक धाडलेलो आनी तो ताणें बरे भाशेन केलें आनी लोकांक ताणें तयार केलीं. आनी दुसरी शिकवण आमी शिकूंक जाता म्हणल्यार काल्तिकायेचें. आयज जोवा बावतिस्त आमकां शिकयता की आमी काल्तिकायेन जेन्ना आमकां जो वावर दिल्लो आसा, जेन्ना आमकां देवान जी आज्ञा दिल्ली आसा, ताची खुशी जी आसा ती आमी पाळ्ळे उपरांत आमी काल्तिकायेन आमी फाटीं सरूंक जाय. आमी व्हडपणान भरूंक शिरी पडना. जोवा बावतिस्ताचेंय नांव ताणें जोडलेलें, ताका स्नान दातार म्हणटाले, जॉन द बॅप्टिस्ट म्हूण ताका नांव पडलेलें. पूण तो आयज ताच्या उतरांनी हांव पळयता, तो म्हणटा जेजू वाडत वचूंक जाय आनी हांव अदीक आनी अदीक ल्हान जावंक वचूंक जाय.